आदले मुख्यमंत्री ज्यांचो आज जन्मदिसाच्या निमित्तान फर्मागुडीच्या ह्या टेकडीचेर तांच्या याद सदांच उरता। पूण एक जयंतीच्या निमित्तान ताजे एक गळ्यान हार घालचो आनी ज्यो भावना ज्यो आसा त्यो आजच्या तरणाट्यापर्यंत पावोवपाचो हो एक त्या वेळावेलो उद्देश साध्य करून आमचे आदरणीय माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विद्यमान कृषी मंत्री आणि ह्या जयंती साजरी करची अशी बरोचसो प्रयत्न केल्लो आशिल्लो तो बीन भाऊसाहेब बांदोडकर जे सरान सांगिल्ले त्या प्रमाणे एक स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी आशिल्ली आणि आज त्या खेळाक इतले महत्व प्राप्त जाल्लें आसा की खेळांत सुद्दां आमी करियर घडोवपाक शकता आणि जितले आमी प्रॅक्टिकली आमी मैदानाचेर आसतले तितलेच आमी तंदुरुस्त। म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकरान शिक्षणाच्या मळाचेर ताणें गंगा व्हांवयली हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, पूण शिक्षण घेता आसतनाच आरोग्य सुद्दां आमकां तितलेंच म्हत्वाचें आसा। म्हणून गांवांनी ग्राउंड तयार केले। घडये आज त्या वेळाचेर जर ग्राउंड जर नाशिल्ले ते लँड एक्विजिशन जर आमकां जर करून जर दवरूंक नाशिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता खेळपाक आमकां मैदान आज मेळचें नाशिल्लें। म्हणजे केदें व्हडलो दूरदृश्टीकोन दवरून आज गोंयचो मुखावयलो म्हणजे भावी येणारी जी पिढी जी आसा ताका एक आज धडो घालून दिल्लो आसा। आमी जेन्ना हांव मुख्यमंत्री आसतना 1991 संजय बांदेकर तो आयज आमच्या नात्याचें नांव घेता तेव्हा संजय बांदेकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर ताका आमी स्पोर्ट्स मिनिस्टर केलो आनी तेन्ना आमी हें सुरू केलें 1991 आनी ते आयज पर्यंत आमची चालू आसा भाऊसाहेब बांदोडकर। कारण तो एक स्पोर्ट्स स्टुडंट आशिल्लो ताका सगळे तेजे हे आशिल्ले म्हणजे विजन आशिल्लें आनी तो स्पोर्ट्स स्टुडंट आनी तो इवन तो पेड्डा जालो तेव्हा जसो खेळपाक गेल्लो टेबल टेनीस तेव्हा असो स्पोर्ट्स स्टुडंट आशिल्लो आनी ताणें गोंया खातीर खुबशे आमकां अशें इस्कोला भुरग्यांक इस्कोला शाळा सगळे तरेची जी आसा डेव्हलपमेंटां सुरू केली आनी आयज आमी गोंयकार तातूंत जगता। कारण पयलो मुख्यमंत्री मेळ्ळो आमकां आनीक तो पडकेच्यान निवडून येयल्लो पयलो वसंत बाब वेलिंगकर येयल्लो निवडून आनी त्या पावसाळ्यात येयल्लो पयलो मुख्यमंत्री जालो मागीर निवडून येयलो म्हणजे अशें त्या तेजी आशिल्लें आनी आमकां बरो मुख्यमंत्री मेळ्ळो आनी पयलो आनी तेजे नंतर आमकां सगळे भुरग्यांची जायत केली तेजे नंतर शिक्षकांय काकुडो येयलो पूण हे आमकां सगळे वेगवेगळे कायदे दिले शिक्षणाक मदत जाली बहुजन समाजाक आमकां हे अभिमान आसा म्हणजे आमी आमकां अभिमान आसल्या कारणान आमी भाऊसाहेबाची जी आयज जयंती आसा ती आमी साजरी करता आमकां आनी आमचे जेसीचे भुरगे आसा जेसी भुरगे आसात ते बी रनिंग रेस दवरता हांगा भुरग्यां खातीर आयच्या दिसा आनी ते आयज म्हाका दिसता आतां प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जातलें। भाऊसाहेब बांदोडकर जयंती निमित्तान खूब उमेद करता। भाऊसाहेब बांदोडकराचें जें विजन आशिल्लें न्ही पयले 50 वर्सांचें त्यांनी प्लॅनिंग करून जें केलें तें शिक्षण क्षेत्रांत योगदान तेंचें तशेंच ज्यो इंडस्ट्री हाडल्यो गोंयांत ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो MRF सारकी सिबा आनी जे आयज आमकां उदकाची जी सुविधा करून तेणी त्या टायमार दिली ती मोठी धरणां हें तेजो जो प्लॅनिंग आशिल्लो ना आयज जर सरकारान हें तेजें धोरण धरून ही कामां फुडें व्हरची जेणे करून आमची गोंयची उदरगत बरी जातली। त्याच बरोबर जे प्रायवेट सॅक्टरांक जेणी सरकारान चड प्राधान्य दिवचें। आज आमी स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर हांची जयंती साजरी करता आनी त्या निमित्तान आज सगळे हांगा फर्मागुडी हांगा भाऊसाहेब बांदोडकराच्या आमी हार घालून आज गोंयभर आमी तांकां शुभेच्छा दिता। भाऊसाहेब बांदोडकरान खास करून जशें आमच्या अध्यक्षान म्हटलें की जी पोर्तुगीज राजवट जावन जी उदरगत केली ती आयज सगळे जे आमचे वडील आसा किंवा जे सगळे सिनियर सिटीजन आसा तांच्या दोळ्या मुखार हो डेव्हलपमेंट जालो पूण जे आमची युवा पिढी आसा त्यांच्या पर्यंत ते सगळे डेव्हलपमेंट तांणी केल्ली काम गोरगरिबा खातीर तांणी तांच्या सरकारान केल्ल्यो सगळ्यो सुविधा आनी स्किम्स ह्यो आयज आमच्या सगळ्या युवा पिढी पर्यंत पावपाची गरज आसा। आनी नक्कीच मोगो पक्षा तर्फे
आज सगळे जण आमचे कार्यकर्ते ते सगळ्या गोंयकारां मुखार दवरतले. त्याच बरोबर आज भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या जयंती निमित्त आम्ही आज मडकय मतदारसंघ महिला मेळावा आयोजित केला. कारण भाऊसाहेब बांदोडकरान ज्यो शाळा सुरू केल्यो त्यो शाळा सुरू करून खुबशे आमच्यो ज्यो महिला आसा त्यो बऱ्यो शिकपाक पावल्यो, गांवागांवांत बरें शिक्षण पावलें आनी त्या खातीर तांच्या जयंती निमित्त आज आमी मडकय मतदारसंघात महिला मेळावा आयोजित करता. बांदोडकरांची जयंती मोगो पक्षातर्फे आमी हांगा साजरी करता. ताका फुलां अर्पण करून आज आमी ती साजरी केल्या. गेले कित्येक वर्सां मोगो पक्षातर्फे आमी ही जयंती साजरी करता. कारण भाऊसाहेब हे पहिले गोंयचे मुख्यमंत्री आणि पहिले मुख्यमंत्री मोगो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक सगळ्यांकूच शुभेच्छा दिता आणि अशीच फुडें गोंयची बरी भरभराट जावची त्याच्या विचारांची अशें मागता.